मोगाळ भुरग्यांनो, कोंकणी सत्रांत तुमकां येवकार. आयज आमी हांव बाबाक शिकयतां ह्या पाठाचो फुडलो भाग शिकतलीं. देखाव दुसरो. दिपकालें घर. तेंच साल इतल्यान भायल्यान यशवंत कामावयल्यान घरा येता. दिपकाचो बापूय यशवंत. ताची पिराय 35 वर्सांची. दीपक, ए दीपक. यशवंताचो आवाज आयकना फुडें ताची बायल आबोलें भायर येता आनी विचारता, आज बेगीनसो आयलो. मास्तर खणी वयल्यान बेगीन गेलो. आमकांय वचात म्हणलें. पूण दीपक अजून येवंक ना तर. आतांच आयला तो. दिसलो नासो. म्हजो आवाज आयकना फुडें सदांच धांवत येवपी तो. आयज कितें जालें? मातसो बेजारला तो आज. कित्याक? कितें जालें? तुवें ताच्या प्रगती पुस्तकार आंगठो लायलो म्हूण मास्तरान ताचो दुबाव घेतलो. ताका वर्गांत लज जाली. हांव कितें करतलो? म्हाका खंय निशाणी करूंक येता? भुरगेपणांत कितली उमेद आसली म्हाका शिकपाची, पूण बापायन शाळेंत घालोना. कित्याक? आस्पद नासली आमची. आमी गरीब आशिल्ले. आतां म्हाका खिणाक वायट दिसता. पूण कितें करतलो? म्हजें नशीबच धड न्हय. नशिबाक दोश कित्याक दितात? इत्सा आसल्यार सगळें जाता. तुमी जर मनांतल्यान थारायलें जाल्यार तुमच्यान आतां लेगीत शिकूं येता. म्हज्या आयुश्यांत सांग. दीपक शिकयतलो तुका. कितें? दीपक? पुता कडल्यान बापायन शिकप? लोक कितें म्हणटले? लज मगे ही. तातूंत लज कसली? शिकूंक ना म्हूण 4 चौगां भितर मान सकयल घालची पडटा. ताचे परस हें बरें. खरें तूं म्हणटा तें. पूण तूंय शिकूंक ना. तूं तयार आसा वय शिकपाक? हय तर. हांव दिपकाक सांगतलें, पयलीं तूं म्हाका शिकय. मागीर प्रगती पुस्तकाचेर हांवच निशाणी करन. तशें जाल्यार फाल्यांच्यानूच आमी शिकपाक सुरवात करुया.